वेगवेगळे गोंयचे राखपी सगळे गोंयकार मोगी भावना आनी भयणीनो, रामा काणकोणकर हो जरी एसटी समाजाचो आसलो तरी तो गोंया खातीर वेगवेगळे सोशल इश्यू रेज करतालो. जसो कसो एक गोंयचो आवाज असो तो केन्नाच उलोवपाक भिना आसलो. आमी आज डेमोक्रेसी भितर आसात आनी डेमोक्रेसी भितर लोकशाही भितर आमकां आपल्या मनां जें दिसता जें पटना तें दाखोवपाचें आसता. आनी ज्या तरेन काल दोनपारच्या वरांचेर गोंय आमी म्हणटा एक सामकें थंड शांतीप्रिय अशें राज्य आसा. आज आमी जे आझाद मैदानाचेर आसात तें आझाद मैदान म्हणल्यार एक स्वातंत्र्य सैनिकाचें एक सेंटर अशें जावन आसा. आमच्या मुखार हे गोंय मुक्त करपा खातीर हजारो स्वातंत्र्य सैनिकांनी बलिदान केल्ले अशी जागा आसा. ही जागा आमकां याद करून दिता की आमी जे त्रास काडलात, जे पोर्तुगीजाक धांवपा खातीर जो हांगा जुलूम चलतालो तो परत गोंयांत केन्ना जावची न्ही. आज आमी मुक्त जाल्ले आसात, गोंय आमी चलयतात. आनी तरीक आसतना दिसा ढवळ्या अशें केवळ एक रामा काणकोणकर न्ही, आमच्या एका गोंयकार भावाचेर हो एक प्राणघातक जो असो ब्रुटल एटॅक जाल्लो आसा. म्हाका दिसता तमाम गोंयकारांनी ह्या हेजेर विचार करपाची गरज आसा. आज म्हाका फाल्यां तुका आज हो सोशल वर्कर आसा, फाल्यां आमचे आमदार सेफ उरतले काय कितें, फाल्यां आमचे मंत्री सेफ उरतले काय कितें, फाल्यां गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट सेफ उरतले काय कितें. ट्युरिस्ट येतात आनी हे ट्युरिस्ट हो जर मेसेज घेवन गेलो गोवा बिंग ए इंटरनॅशनल सेंटर, एनी मेसेज विच इज हॅपनिंग हियर इज फ्लॅश ऑल ओवर वर्ल्ड. आणि म्हणून अशी तरेचे जे घटना जातात, अशी तरेचे जे प्रकार घडटात, अशी तरेचे अटॅक जातात, दिस शोज दॅट गोवा इज नॉट सेफ. आणि म्हणून आमी सगळ्यांनीच आमची भितर आसलेले बाकी सगळे मतभेद आसतले, आमी वेगवेगळे पार्टीचे आसतले, वेगवेगळे ऑर्गनायजेशन आसतले, पण जेन्ना गोंयाचेर अशी अटॅक जातात केवळ एक राम एक सादो एक ओबीसीचो एक एसटीचो इतलें म्हणणं आसतना हें जें आमी हें जें पळयतात इतल्याचें सोडपाक कोताय वचना. आयज पुलीस म्हणल्यार आमी 5 जाणां अरेस्ट केला, पण मूळ काजा वचपाची आमकां गरज आसा. हेजे फाटलो मेन कल्प्रीट, हेजे फाटलो मेन सूत्रधार कोण हो आमकां हो कळपाक जायो. ना जाल्यार अशे तरेचे हे इन्सिडंट जायत रावतले. आनी वेदर रियली वील बी सेफ इन गोवा. आज आमच्या बायलो भुरग्यांक फाल्यां फ्रिली गोंया भोंवतले काय कितें. आनी म्हणून आमी सगळ्यांनीच रामा काणकोण हें सामकें एक ज्वलंत आयचें ताजें उदाहरण आसा. अशे घटना अशे इन्सिडंट हेजे फुडें जावचे न्ही हाजे खातीर आमी सगळ्यांनीच एक जागृत रावचें पडटलें. आमी सगळ्यांनीच एकठांय रावचें पडटलें. गोंय जशें स्वातंत्र्य सैनिकान आमकां फ्री करून दिल्लें आसा हेज्या फुडें सुद्दां आमी असोच एकवट राखपाचो गरज आसा. हांव तुमचे सगळ्यांचें कॉंग्रेच्युलेशन करता. रातचे आमी 10 वरांचेर JMC गेल्ले. JMC गेले नंतर तेजी परिस्थिती पळयल्या नंतर म्हाका दिसता जो कोण पळयला ताका ती रडपा येवपाकच जाय. ताका जो तरेन ताका मारलो कडेन आसा, जे तरेन ताका दोळे सुजले आसात, जे तरेन ताका रक्तात दोळ्यांतल्यान रक्त येतात, जी तेजी फाट फोडली आसा, म्हाका दिसता आमी फक्त केन्ना तर हिस्ट्री वाचताले, पण दीस इज अ एक्चुअल फॅक्ट. म्हणून म्हाका दिसता तुमचें हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. तुमी एक उलयाचेर हे सगळे आज गोंयचे आपले सगळे तरेचे जे आमचे भितर आसले डिफरन्सीस विसरून हांगा येयल्ले आसात. दीस शोज दॅट वी आर युनायटेड. वी मे बी डिवायडेड इन डिफरंट टर्म्स, बट द व्हॅन कॉज इज जाता अशें केन्ना इन्सिडंट जाता. आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक रावचें. रामाचे आमी मागतात, रामाचे जो कोणी अटॅक केल्लो आसा हो केवळ रामा एकट्याचेर ना, हो तुमचेर आमच्या सगळ्यांचेर अटॅक जाल्लो आसा. आनी हेजी संपूर्ण चवकशी जावपाक जाय. हू इज बिहायंड दीस इन्सिडंट हेजी सखोल चवकशी जावची. आनी ताबडतोब हे आमच्या गोंयच्या सगळ्या जनतेक जी 15 लाख जनता आसा, 15 लाख पॉप्युलेशन आसा, हांकां हें कळपाकच जाय. ना जाल्यार अशे तरेचे इन्सिडंट इन फ्युचर बी जातले, अशें जावचें न्ही.
हाजे खातीर आमी सगळ्यांनी एकठांय रावया, उलो मारया सगळ्या गोंयच्या जनतेक की आमी एक रावतले. हेज्या फुडें सुद्दां अशे जे इन्सिडंट घडटा ते आमी टॉलरेट करचे ना. देव बरें करूं. आता आमच्या मध्ये आता बाब सोयरू मातसो येवचो आनी तुवें कितें पळयलां पळय तें सगळ्या भितर लोकांक सांगचें. सोयरू वेलू Mariano, tú vas a हांव आनी रामा गेस्टी मुवमेंटाक फाटलीं 3-4 वर्सां आमी वांगडा काम करता आनी अशा वेळार जेन्ना जेन्ना कितें विशय आसा तेन्ना आमी डिस्कशनाक तिमी आमकां भायर गेल्ले आनी जेवपाक त्या वेळार आमी जेवून भायर सरतना जे अचानक जे आवाज मातसो आमी जेन्ना करंजळ जेवून भायर सरताले त्या वेळार सडनली 5-6 जाण एक रस्त्या सायडीन रावता आनी येवन ताका डायरेक्ट एटॅक करता आनी हांव जेन्ना ताका इंटरव्यू जावपाक गेलो तेन्ना म्हाकाय सुरू दाखोवन म्हाका हाडून दवरलो बरो टायम म्हणजे हे सगळें 3-4 मिनटां भितर जालें. दुर्दैव अशें की त्या वेळार कोणूच मुखार आयले ना पूण म्हाका दिसता हो जो एटॅक जाला तो व्हेरी प्लॅन आसा. रामाक कोण तरी फॉलो करताले आनी म्हाका दिसता ते बरो प्लॅन करून आनी जे तरेन ते व्हिडियो शुटींग करताले फोटो काडटाले म्हाका दिसता ताचे फाटल्यान कोण तरी एक मास्टर मायंड आसा. म्हाका दिसता हें फक्त एक कल्प्रीट कोण अरेस्ट केल्या दे आर जस्ट हायर्ड पर्सन भाड्याचे. म्हाका दिसता ते जे मास्टर मायंड जो पर्यंत हांगा मुखार नांव मुखार एक्सपोज जायना तो पर्यंत गोंयकारां वगैरे रावची न्हू. हांव फक्त तुमकां हांव फक्त गोंयकारांक एक अपील करता की हें जें कितें सुरू जालां तें थांबयतलें तें तुमच्या हातान आसा. तें फक्त रामा काणकोणकर किंवा सोयरी वेळी आमची फॅमिली करचें ना जाल्यार गोंयकारांक करचें पडटलें आनी तुमचे कितें विचार करतले. देव बरें करून जाणांक दूख जाता पळय आयज सगळ्यांनी एका मातसो हें करचो घोटाय दिवची. आतां ही जी घडणी घडल्या रामाचे तीच घडणी आमच्या फादर बिस्मार्काक घडलेली आनी जेन्ना फादर बिस्मार्काचे पळय हें आसलें मरण जाल्लें आनी तेन्ना आमी जायते कस्तीक काडलो आनी ताच्या मदें आमच्या मदें हा बाब कॅनेडी आफोन्स तो आमकां 2 उतरां सांगतलो ह्या हेच्या सुट्या कितें जाता पळय ती. सगळ्यांक तुम्ही आयज हाजीर जाले म्हणून देव बरें करूं म्हणटा. सगळे एक्टिविस्ट एकूच उल्याक तुम्ही सगळे रायतांनी कॉल केले आनी तुमी आयले. वायज जो हल्लो काल हल्लो जाला रामा काणकोणकाराचेर तो हल्लो सगळे दर एका गोंयकाराचेर जाला. म्हजो आयज एकूच मेसेज ही सुपारी कोणें दिली हे क्वेश्चन आयज विदीन 24 hours आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय. याच्या फाटल्यान कोण आसा. ही घडणी सारखी आता बाबान सांगला वेल प्लॅन्ड. एकलो व्हिडिओ काडटा दिसो उजवाडान सूर्यो आराव ही कितें चल्लां गोंयांत आनी हो पयलो अटॅक न्हू ताचेर हो दुसरो अटॅक. अशें मारियाना म्हणला हेच भाशेन प्लॅन करून आमचे एकलो व्हडलो गोंयचो क्रुसेडर फादर बिस्मार्काक हेच भाशेन कॉन्ट्रॅक्ट किलिंग करून मारलेलो आसा. ताका एक डेब्दो करून दाखोवन रातचो तो बुडोवन मेला म्हूण दाखोवंक प्रयत्न केल्लो आसा. तेन्ना आमी कोर्टान गेल्ले. कोर्टान हायकोर्टान थिंगा डाऊट आमी घातलो सगळे पुरावे दिले आनी तेन्ना कळोन येयले आनी हायकोर्टान ही केस GMMCक दिली. पूण कितें कळ्ळें थिंगा JMC आतां पुलीस येयना कोर्टान येयना. कितलो मेसेज धाडलो कितलो नोटीस धाडलो कित्याक द पुलीस आर कवरिंग दीस कल्प्रिट्स. आनी आयज एकाच लागून घडटा ते SP स्टेटमेंट केला हे हिस्ट्री शिटर पयर ज्युडिशियल कस्टडीन आसले म्हूण कितें दाखयता म्हणजे तुमकां पुलिसांक चोता तांकां भंय ना ज्युडिशियल कस्टडीन